बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी भक्तिवंत मिगेल प्रो हाची परब आमी समोरमता. तो जेजूत संस्थेंतलो पाद्री आसलो. तो मेक्सिको देशांत 1891 ह्या वर्सांत जल्मलो. ताच्या देशांत जी मनशां क्रिस्तांव धर्म पाळटालीं तांकां जायते पिडापीड भोगचें पडलें. मेक्सिको देशा भायर वचून ताणें जेजूत पाद्रीचें शिकप घेतलें आनी तो जेजूत पाद्री जालो. आपल्या लोकांची सेवा करूंक आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक तो आपल्या देशाक पोत्तोता. आपल्या पाद्रीपणाचें कार्य करतना ताणें जायत्या गरीब लोकांची सेवा केली. सरकाराची मनशां मिगेल प्रोआक धरूंक सोदतालो, पूण ताच्या हुशारकायेच्या गुणांक लागून आनी देवाच्या आदरा वरवीं जायते फावटी तो तांच्या हातांक सांपडावंक नात. एकदां मेक्सिको देशाच्या वेंचणुकेंत जो मनीस देशाचो राष्ट्रपती जावपाक सोदतालो ताचेर कोणे तरी बॉम्ब उडोवन ताचो जीव घेवंक सोदतालो, पूण ताका कांयच वायट जावंक ना. हे बॉम्ब स्फोटांत कोणे तरी मिगेल प्रो हें काम केलें म्हूण फोट मारली. हाकाच लागून पुलीस मिगेल प्रोआक धरूंक सोदताले. कांय दिसां उपरांत मिगेल प्रोच्या एका इश्टान ताचो घात केलो आनी मिगेल प्रो उमक्या वेळार ह्या जाग्यार आसतलो ही खबर ताणें पुलिसेक कळयलें. ही खबर वापरून पुलिसान मिगेल प्रोआक धरलो. ताका मरणाची ख्यास्त भोगची पडली. तो निर्दोश आसा पासून ताका देशाच्या कायद्या सावन सहकार मेळपाक सरकारान आडायलें. नोव्हेंबराच्या 23 तारखेर 1927 ह्या वर्सांत ताका फायरिंग स्क्वॉडा मुखार पिस्तोला वापरून मारलो. मोतचे पयलीं ताणें आपले दोळे बंद करून एक हातान धाकटो कुरीस घोट दवरून दुसऱ्या हातांत रोजराची कोंत दवरली आनी विवा क्रिस्तो रे म्हणजे जेजू क्रिस्त सोगट्यांचो रायाक जोय ही उतरां म्हणीत तो आपलें जिवीत देवाच्या हातान सोंपयता. तर आयज आमी भक्तिवंत मिगेल प्रो भाशेन सदांच जेजूक चिकटून रावंक आनी देवाच्या मोगाचें, नितीचें आनी सेवे चाकरीचें राज ह्या संवसारांत बांदपाक आमी फावो ती पावलां मारूंक दर एकल्या पासत ही कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो कोत्ताय ते आत्मीक ओकोत ओदीक आमकां लाभच्याक खोतखोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी हुर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
प्रोकासनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुवांवाक दर्शनांत सियोन पर्वत दिश्टी पडलो आनी ताचेर उबो आसलोलो एक मेंढरो. ताचे बरोबर 144,000 लोक आसलो आनी तांच्या कपोलार ताचें नांव आनी ताच्या बापायचें नांव बरयलेलें आसलें. आनी स्वर्गांतावन हांवें एक ताळो आयकलो. ताचो आवाज समुद्राचे घोंघवणेवरी आनी खोडेगांत गडगड्याच्या गणगणा सारको. आनी तशेंच हांवें ताळो आयकलो तो किन्नोऱ्यो वाजयतल्यांच्या नादा परी आसलो. शिवासणां आनी 4 जिव्यां रोचणां आनी जाणट्या मुखार हो लोक एक नवें गीत गायतालो. संवसारांतलीं सोडून घेतल्यांत त्या 144,000 मनशां भायर तें गीत कोणाच्यानूच शिकूंक जाय नासलें. जंय मेंढरो वेता थंय ताचे फाटल्यान तीं वेतात. देवाक आनी मेंढऱ्याक प्रथम फळ कशें मनशां मदलीं ताका सोडून घेतल्यांत. ताणीं केन्नाच फट मारूंक ना. ती चुकी विणे. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सोगलीं म्हणुया. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रिथूम आनी तिचेर जियेतात तीं सोगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक. ताणेंच प्रिथूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. आमचो जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो. जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोभ दोना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयना तसल्याच मनशां. आमचो जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेतात जाकोबाच्या देवा. आमचो जबाब. असलीं मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गाराक उबी रावया. जागृत रावात. तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकडोत. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. 2 मेंटेन आपले दान देणें घालतालीं त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायेन पळयलीं. आनी कोण एकले गरीब विधवेकूय 2 सुपुर्ले दुडू घालतना ताणें पळयली आनी म्हणलें, हे गरीब विधवेन सगळ्यां परस अदीक घालें म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें समर्पण केलें, पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणांक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता
ती विधवा आपल्या लागीं आसलें तितलेय देव मंदिरांतले पेटेंत घालता. एका दानांक ते खरें आनी मोलाचें दान जावंक 2 वस्तू गरजेच्यो. पयलीं कसल्या मोनान दितां ते कुसक्या मोनान गुरगुटून वो दुसऱ्यांक आपली व्हडवीक दाखोवंक वो उदार काळजान कुशाल आनी बरेपणान दितां तेन्ना दितोल्याक कुशालकाय आनी घेतोल्याकूय कुशालकाय भोगता. दुसरी गरजेची वस्त म्हणल्यार दितोल्यान जायते कोश्ट साक्रिफीस आनी मेहनत करून ते कमयल्यात. चड जोडटल्यांक घडये दुसऱ्यान कितें दिलां तें किकोंत जायत, पूण गरीबाक तें चड व्हडलें आनी म्हत्वाचें. सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी पावल्या. कसल्या मोनान देवाक आमी वेळ दिला? आमी गरीबांक वो देवाक दिता तेन्ना कसल्या मोनान आमी दितांक जायत? आमचे लागलीं ओगलें आसा म्हूण आमकां उपकारो ना मूं? देवा आनी गरीबा सोवें उदार जावया. देव आमचे सोवें सदांच उदार आनी मोगाळ. दर दिसा आमी आमच्या खासगी जिवितांत पवित्र पुस्तक वाचूंक गरज. देवाचें उतर आयकूंक आनी ताचेर नियाळ करूंक आमकां जायत्यो संद्यो फावो जाता. देवाच्या उतराचेर आदारून आमचें जिवीत अदीक नवसरूंक वावरुया. सगल्यांच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसा. तें आमी मानाचे सुवातेरूय दवरलां. पूण ह्या देवा उतराची खरी समारंभणी आमी केल्या काय? देवा उतराचो मोग आनी उजवाड जिवितांत आपणायला काय? जिवीत बदलूंक आमी आमच्याच जिविताचेर एक धांवती नदर मारूंक गरज. म्हजे भितर जायतें बरेंपण आसा. देवाक दिनवासुया, पूण थोडो भोव काळोखूय आसतलो. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड. देवाचें उतर वाचुया आनी हो उजवाड आमच्या जिवितांत घेवया. देवाचें उतर वाचले उपरांत ताचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत ते वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करुया. आमचो भावार्थ देवाचेर तिरावया आनी बऱ्या कोरण्यांनी दाखोळ करुया. खासगी मागणे आनी बऱ्यो कोरण्यो करून जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण दाखोळ करुया. ह्यो सगल्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात जेजू देवाचो पूत म्हूण तुमी सोतमांदूंक आनी हे सोतमांदूंक सासणाचें जिवीत जोडूंक हीं उतरां जोआवाच्या शुभ वर्तमानांत 20 आनी 3 वोळ 30 आनी 1 हातूंत वाचूंक मेळटा. पवित्र पुस्तक देवाचें उतर. ताचो हेतू एकूच, आमकां देवाचो खासगी अणभव दिवंक. तो देवाक आमचें जिवीत भेटोवया आनी पवित्र पुस्तकांतल्यान भाग्यवंत मनशांची आनी आमच्या धर्मांतल्या सांता भक्तांची देख घेवन ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या रस्त्याचेर आमची पावलां मारुया. जिवीत बदलूंक वेळ इबाडचो न्हय. फाल्यां केन्नाच उदेना. देवा उतर जिवे म्हूण वळखून घेवया. तें निर्फळ जायना. पावस पडटा आनी तोंड किर्लोता ते परी देवा उतर पीक दिता. देखून सगल्या भक्तीपणान आनी भावार्थान ते जिवितांत रिगोवया आनी देवाच्या उतराची पदवी आमच्या जिवितांत फांकून दी. जिवीत आमचें देवाचेंच. तोच आमकां आपलें काम फुडें व्हरूंक आपयता. आमकां मेळ्ळोलो देवाच्या उतराचो उजवाड आमी दुसऱ्यांक वाटावया. खेरीत भाशेन तरणाट्यांक आनी जिवितांत घुस्पलोल्यांक मिसाचे भेटेंत देवाच्या उतराची मोडणी जाता. दर मिसांत देव आपल्या उतरान तशें उंड्या सोऱ्या रुपान आमकां मेळटा. देवा उतरान आमच्या आत्म्याची तान आनी भूक आमी मारुया. तर आयज देवाच्या उतरा पोरमोणे आमी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक दर एकल्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत बळ आनी कृपा मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत
तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरोंतरणा खाल येवंक. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 32, C 11. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांता युबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक वाखाणुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रचलाय. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखाणटा. तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा स्वर्गार एका थाळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सोंता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदें ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली.
तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओडोगता आनी काळजींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दवरून दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या,
तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 55, D16. प्रार्थुया. सोर पदवीदा देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलाय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सुरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. मीस आमकां फादर जूड करास्कून भेटयलेले आसा आनी प्रवचन केलेलें आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच परी आमकां सगळीं जाणां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय काळजांत थावन हांव तांचे उपकार आठयतां आनी तांकां बरें मागतां. तुमी फाल्यां सावन सायबाची नोयनांनी भाग घेतल्यात, पूण आदले भाशेन न्हय. घरा रावनूच तुमी मिसान वांटो घेतल्यात. 3 मिसां तुमचे फुडें आमी हाडटल्या, 6 7 आनी 8. पयलीं 2 आमचे भाशेन जातली आनी 8 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. आदीं तुमी सकाळीं उठून 6 मिसाक येतल्यात. आतां जावचें ना, पूण मीस तुमचे सोरशीं येतले. तर आदी आमी त्योस कोत्ताल्या मिसा आदी. ह्या वेळार आमी बोजोण घेतल्या. तुमच्यान घरा सावन ते बोजोणींत वांटो घेवंक जाता आनी ताचे उपरांत 6 मीस. हे परी तुमच्यान पूर्णपणे हांगसर वांटो घेवन बागेवन फ्रांसीस शेवराच्या नोयनांनी भाग घेवंक जाता. तुमी सगळीं जाणां हांगसर हाजीर आसतल्यात, कित्याक प्रत्येक दिसा एक डीन जो थोडे फिरगोजींगचो फुडारी कसो आसा, आमी मागीर तुमी सगळीं त्या वाड्यांतलीं आसात, तुमकां सगळ्या जाणांक ताचे उद्देशी हांगसर हाजीर जावंक मेळटले. म्हणजे तो तुमचो प्रतिनिधी कसो, म्हणजे रेप्रेजेंटेटीव. आनी हे परी 19 आमचे डिनरीज आसा, तितल्यांकूय हे परी सगळ्या गोंयच्या लोकांक हांगसर हे परी हाजीर जावंक मेळटले. पूण तुमी घरा रावनूच हाजीर जातल्यात. ही मांडावळ केल्ली आसा. मागीर कितलेशे मोठवाशी हांगसर वावुरतात, तांकांय हो भाग दिल्लो आसा. तर तेय बी तेच भाशेन मीस करतले. आनी ज्या कार्यांनी ते ह्या दिवोसिसीन वावुरतात
ते थिंचुल्ले खाते हांगसर म्हूण तूं एके वतीन हाजीर जातले आनी थंय लोकांकूय तुमच्यान मागीर 9 पासून सांगे 5 ते 6 पर्यंत उमांक येवंक जाता. तुमच्यान उमांक आयलें की ना सगळ्यांनी येवन वचोंक जाता. येवन रावली म्हणटच मातसो त्रास जाता कित्याक कोविडाक लागून आनी MAचे गायडलायन्स दिल्ले आसा ताका लागून. तर हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्यान आमच्या वॅबसायटीचेर आनी आमच्या युट्यूबाचेर हो कार्यक्रम पळोवंक जाता. त्या भायर CCR TV, आशिर्वाद एंटरप्रायझीस, मागीर GCTV, बाकीचे TV चॅनल्स तुमचे फुडें हे सगळें दवरतले. त्याच प्रमाणे गोवन रिपोर्टरूय बी. तर तांचें सगळें तुमच्यान पळोवंक जातलें. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्योन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जायत तें मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 93 F 16.